कृतीच्या बापा दयादक ओविजीनी जीव कुरपालाब बलिदान हे बेटो जिनी बोलू फावो कर आमकां तूं तुज्या भुरग्या प्राचीत काळाच्या पयनार आसा पास्का पेस्ता तयाराय करता काळजांनी मना नवी करता माया मोगान जीव काशेता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी सांजूद त्या देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र तळार आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयचे हें सगळें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसा मनदी बाप स्टॅनी पिंटो मुक्का बिरगजीचे विगार ते जावन आसात. आयच्या पयलीं हांगासर येवन हें भक्तीपण तांणी चलोवन व्हेल्लें आसा. गवन ते इंद बेटू बिरगजीचे ताजे उपरांत याजकी दिक्षा लाभल्या उपरांत विविध बिरगजांनी सहाय्यक जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा. पुत्तूर सा फिलोमिना कॉलेजींत थंयसर कॅम्पस मिनिस्टर जावन सेवा दिल्ली आसा. आतां प्रस्तुत मुक्का पिरगेचे विघार इस्कॉलाचे संचालकी जावन पाद्रा सेवा दिवन आसात आनी जायतो वावर हांगासर करतात. तशेंच सेमिनरी ती शिकोवंक ते वेतात. पाद्राबा लागीं हांवें विचारल्या वेळार परत आजोवपन हांगासर येवन आयचे सगळें भक्तीपण ते चलोवन व्हरतात. ते देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन मानादी बाप स्टॅनी पिंटो तांकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. मोगाच्यानूय ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात. अर्गान जावन मीस पेटयता लॉरेन नॉर्बर्ट सिक्वेरा गुरपूर, केविन सेरावो इज्रायल, आलेक्स रेटा वासानी डायनी दमस्कटे, हेलेन डिसिल्वानी कुटाम बोंदेल, स्टेल्ला मतायस मुखामार, डेझी डिसोजानी कुटाम देरेबैल, रोशन डिसोजानी कुटाम बहरेन, हॅरी गोन्साल्वीस आनी कुटाम बँगलोर, आलिस गोन्साल्वीस आनी कुटाम बँगलोर, क्लेरिसा जेन लोबो मोडिगेरी, जॉयल रोड्रिगस कैयार, लिनस आनी लोलिटा लोबो जिप बालंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, रिया मरिया दमस्कटे, रेजी दमस्कटे, प्रमोद आनी प्रिया डिसोजा, आयरीन रोड्रिगस किन्नेगोळी. प्रत्येक ते सांग बसोन मीस पेटयतात. आशा सिल्विया दुबय, ताका एक बरें काम दुबयान मेळचे खातीर, बऱ्या भलायके खातीर, सकट वायट संगती जावं सुटका मेळच्या खातीर. प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस, जॉर्ज आनी अनिता डिसोजा बोरीमाल, लविना पालदाने जागेचें रेजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावचे खातीर, निमा आनी नवीन बहरीन बालंतेर बऱ्यान जावंक, सोनल निश्मिता डेसा उद्यावर एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर. देवदीन लॉरेन्स रोड्रिगेच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. फिलोमिना फेरावो मँगलोर, देवदीन डेझी डिसोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. फिलोमिना फेरावो मंगळूर, देवदीन दुल्सिन रोड्रिगसच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. फिलोमिना फेरावो मँगलोर, देवदीन एडवर्ड फेरावोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. फिलोमिना फेरावो मँगलोर, देवदीन सिस्टर आलिस मिनेजच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. रॉबर्ट मिनेजस हॉस्पेट, देवदीन काश्मीर आनी फेल्सिट पिंटोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. जॉयस नजरेत शिरवा, देवदीन जोसेफ डिसोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता. ग्रेसी डिकोना मँगलोर. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण कर. सुमयेची मजर करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागून घेवया. आज आमी प्रत्येक जावन ह्या पवित्र तळार विविध तरेच्या कश्टां नश्टांक संकश्टांक वळख जाल्ल्या पाहुंडां खातीर आमी मागता. त्या देखून आमचे कश्ट दूख पिडाशिडा संकट सुमयाक समर्पण करतना विविध तरेच्या कश्टां संकश्टांक नश्टांक वळख जाल्ल्या पाहुंडां सय उडासकान तांचे खातीर आमी विशेष तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे एक सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
क्रिस्तते मोगाळ भवन आनी भयणीनो दबाक आमी अर्गां दिव्या हो दीस ताणें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आनी अर्गां बलिदान भेटोवंक ह्या वेदी भोंवतणी आमी जमल्या आसता देवान आमच्या कुटुंबाचेर आमचेर वतल्ल्या आशिर्वादाचो उडास आमी काडया भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसाव ह्या हप्त्यांच्या दिसांनी आमी भाग्यवंतपणी करसूंच्याक जेजूच्या कश्टा मरणाच्या आनी पुनः जिवंतपणाच्या त्या मिस्तेराचो उडास काण तो आचरण करच्याक आमी आमकांच तयार करच्याक आसा देखून एक विंसवण आमी करूंक आसा ह्या भाग्यवंत हप्त्यान आमी खंयसर आसावंगी म्हूण आमी आसावंगी जेजू सांगता वा आमी आसावंगी जेजू नातुल्ले कडेन वा जेजू संगी नासतना आमी आमचे तकीद आसतावंगी म्हणलें आमी उडास काडया प्रत्येक जावन जेन्ना आमी सोम्या सांगता रावता ताच्या कुर्सा वाटेन आमी पात्र घेता भाग घेता वांटेली जाता तेन्ना ताची कृपा आनी आशिर्वाद आमकां मेळटली ह्या देण्या खातीर सारक्या रितीची विंसवण करचे खातीर सोम्ये कडेन ह्या मिसा वेळी आमी मागया एक घडीभर मौन रावया आमच्या जिवितांत केल्ल्या सुखी खातीर देवा लागचें बक्षण आमी जोडून नितळ काळजान ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी आयती करया आमची पातकी निवळ करून घेवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व वेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सुगणिया हुसारून सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट हदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या अमुजो अपराध अमुजो व्हड अपराध ह्या बसब घेवन सुद्दां तुमकां मडी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मध्य खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर्ववेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka प्रार्थुया देवा आमचा मुगाळ बाबा दंदू सांजू ता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केली तुज्या मागणेच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्त बावर्थान मानून घेवं ताका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या समिया जपता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देवचे समय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत रात बसले इथा ससनाच्या ससना इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप द्विपणो मुझे आयकोन घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया हांव जल्मोवच्या आदीं सुरेस्वरान म्हाका आपयलो म्हज्या आवयच्या कुशव्यांतावन म्हाका म्हज्या नवान उलो केलो ताणें म्हजें तोंड दरीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सवळेन म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण हांवें म्हळें हांव निर्पोळी वावुरलो हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करशिल्ली तरी म्हजो न्याय सुरेस्वरा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम पूण आतां सुरेस्वर उलयला जाकोबाक ताजेशी परतून हाडूंक इस्रायल परजेक ताजे पसत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशवान आकारलो सुरेस्वराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ ताणें म्हळें फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायेलीच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक
तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी चडवण पृथ्वीच्या सिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. मुची तोंड तुची सडवण प्रगटतेले सौम्या. तुझे तोंड तुझी सडवण परगटतेले सौम्या. सर्वेस्परा तुजो मी आसरू घेतला. म्हाका केदीच फटवून पडू दिनाका. तूं नायनी तिसो मुन्सिबीदार देखून म्हाका सोडूंक बचाव कर. म्हज्या उल्या कांदेर मुझे तारण कर. तुझे तोंड तुझी सडवण परगटतेले सौम्या. जातू सर्वेस्परा मुझे कडा. मुझ्या भद्रते सुवास्त्रो. जातू मुझे जीव वाटूमचे कोटे. कित्या तू एकलस मुझे कडप आनी मुझे कोटे नैवे. देवा मुझ्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुझे तोंड तुझी सडवण परगटतेले सौम्या. तुझे तोंड तुझी सडवण परगटतेले सौम्या. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. नमन तुका आमच्या राया. तू खाल जालोय बापा. भोळे शिळये बरी तुका वेलो कुर्सार जोडच्या. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे एक सोवे हासूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. इतले सांगून जेजून आपणा भितर कळवळोन म्हणलें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयान जेजून अशें म्हणलें म्हूण कळनासतना शिस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगा आसून ताच्या बोगलेक तेंकून बसलेलो. कोणा विशयान तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमांव पेदरून ताका हात भाशेन म्हणलें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागून सुमिया तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्करियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. आनी तो उंड्या कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या बसो तशें म्हणलें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकय समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हूण जेजून ताका सांगलें जायजे म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान बायसन गेल्लो. तवळ रात जाल्ली. जुदास बायसन गेल्या उपरांत जेजून म्हणलें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवेन देवायकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय प्रगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा प्रगट करतलो, बेगीनच प्रगट करतलो.
मोगाच्या भुरग्यानो आनी कितलोच वेळ हांव तुमचे संगत आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पण हांव जो देवाक सांगलां तें तुमकांय हांव तें सांगतां. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रून तुजे लागीं विचारलें, सोम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सोम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे बसून हांव जीव दिवंक तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे बसून तूं जीव दिवंक तयार आसाय म्हणून सुद्दां हांव तुका सांगतां, कोंब्यान 7 घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते मोगाळ भोवन आनी बेनिनो, आमी भाग्यवंत हप्त्यांत आसा आनी आज भाग्यवंत हप्त्याचो मंगळाराचो दीस हांगासर ह्या दिसा आमी आसा. आनी आयचे आनी कालचे वासाप ह्या भाग्यवंत हप्त्याचें सोमाराचें आनी मंगळाराची शुभवर्ताचें वासाप तुमचे मुखार दवरून हांव तसो नियाळ तुमचे मुखार दवरतां. हांव चिंतां जर कोणी काल सकाळींच्या मिसाक तुमी गेल्यात तर वा वासाप तुमी वाचलां तर हें तुमकां कळटलें. आयचे वासाप हांवें तुमचे मुखार दवरलें, हांगासर प्रगट केलें. मोगाळ भोव भयणीनो, ह्या 2 वाचपांनी विविध मनीस आमचे मुखार आसात. कालच्या वाचपांत जुवांचो शुभवर्ता अध्याय 12 वाक्य 1 तावन 11 पर्यंत पास्काच्या परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेतानियाक येता आनी बेतानिया थंयसर लाजराचें कुटुंब जियेतालें. आनी जेजूक एक जेवण तांणी तयार केल्लें आनी ह्या वेळार मार्ता वाडून आशिल्ली. आनी मरियेन थंयसर येवन 1/2 लिटर अदीक मोलाचें जटमांसी सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी तें केंसांनी पुसलें. घर सगळें तेलाच्या परमळान भरून गेलें. हे एक घडीत. आनी तो व्हडलो शिस आसले थंयसर आनी तांचे पैकी आशिल्लो तो जुदास म्हणटा, हें इतलें तेल काल्याक कशें विबाडलें. परमळीक तेल तें 300 देनाराक विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळांक कित्याक दिवंक नजो आशिल्लो? कोणें सांगलें? जुदासान न्ही. तें ताच्या अंतस्करणांतल्यान आयिल्लें उतर न्ही. तो सोर म्हणल्यार देखून ताणें तें सांगलें जायजय. आनी ह्या खातीर आमी पळयता जुदासान जेजूक कितें केलें म्हणून. आपणाच्या फकत उतरांनी मात्र ताणें मोग दाखयलो. दुर्बळांक वांटी येता आसलें, काल्याक हें तेल विबाडलें म्हणून. पण मरियेन पळय तें कितेंच चिंतिनासतना आपणाचो मेस्त्री हांगा आसा देखून ताका एक मोलादीक जटमांसी तेल थंयसर ताच्या पांयांक ताणें वतलें आनी केंसांनी तें पुसलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, 2 तरांच्या व्यक्तीचें विवरण हांगासर आमकां मेळटा. पयली मरी जेजूच्या मोगान भरलेली आनी दुसरो जुदास पयशांच्या मोगान भरलेलो. मोग कितें आसा पळय तें आनी एकल्याचें बरेंपण आशेता. आज आमी हर एकली कुटुंबान जियेता. आज आमी रांदलां तर वा कितेंय आमी काम करता तर जर आमच्या भुरग्याक एक ल्हानशें वस्तूर आमी हाडटा तर आमच्या भुरग्याच्या मोगा वरवीं, मोग आसल्या वरवीं मात्र. जर राग आसल्यार आमी करता करिना. देखून मोग आसल्यार तूं कालय रांद, तातूंत काल जाता रूस सडटा खंय. पूण राग आसल्यार तूं कितलेंय बरें रांद, तातूंत रूस सडना. देखून मोगाळ भोव भयणीनो, ह्या मरये थंय मोग आशिल्लो पूण आपलेसपण कितें आसा, आपणाचो सुस्वार्थ पळयता. जुदास पयशा विशयान मात्र चिंता करतलो कशें विक्रीत करचें म्हूण. देखून एका रितीचें आपलेसपण ताचें थंय आशिल्लें. मरियेन जेजू खातीर पयशे करशिल्ले पूण जुदासान जेजूक विक्रीत करून पयशे जोडले. पूण विक्रीत केल्ले पयशे ताका खावंक ताका जालें ना. मरियेच्या करणेंत तेल विबाड जावंक ना, बगार मोग व्यक्त जालो. तेलाच्या मोला प्रास काळजांत आसलो मोग मोलादीक. देखून म्हणटा आमी मोगाक पयशांनी मोलावंक साध्य जायना. मोगाक पयशांनी मोलावंक साध्य जायना. मोगाक मोलावणी मोगातावन मात्र.
दुसरे खंयचीय वस्त तूं मोगाची हाड, कितेंय हाड, तुवें दाखोवच्या मोगाक सरी करूंक जायना. मोग उतरांनी मात्र करचो न्ही, करण्यांनी करूंक आमकां पोवणें आसा. देखून मोगाळ भाव भयणो, ह्या भगवंत आपत्याच्या सोमाराचें वासाप म्हाका आनी तुका आपयता. आमी कोणा बरी जाय? आमी मरिये बरी जाय. मरिये बरी जाय कित्याक जेजूच्या पांयां तळा बसून म्हजो मोग जेजू तें व्यक्त करच्याक. न्हय जुदासा बरी, खंय म्हाका पयशे मेळटात, खंय विक्रीत करूंक साध्य आसा तशें जावच्याक न्ही. बगार मरिये बरी आमी जावच्याक आमकां एक आपोवणें आसा. दुसरें आयचें वासाप मोगाळ भाव भयणीनो, थंयसर जेजू आनी ताचे शिश थंयसर बसून आसले. आनी ह्या वेळार जाका उंड्याचो कुडको दिता तोच तो म्हणून जेजू म्हणटा. ताच्यागे पयलें एक ल्हानशें गडीत थंयसर जालें. आनी थंयसर गडीत जाल्लें जेजूचो मोगाचो शिश म्हणून तो पवित्र पुस्तकान थंयसर बरयला. आनी ताका पेद्रू म्हणटाले, तूं वचून विचार कोणा विशयांत जेजू म्हाका गतान पारादीन करतलो म्हणून उलयलो. पेद्रूक विचार येतें, कित्याक पेद्रून विचारना म्हाका कळीत ना. पूण पेद्रून कोणा कडेन सांगलें विचारूंक, तूं विचार, कित्याक जेजूच्या मोगाचो शिश म्हणून. हांगासर ताचें नांव सांगूंक ना पवित्र पुस्तकांत, हांगा आज आसले वाचपांत. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूचो मोगाचो ताच्या कुशींत आसलो. आनी तो कालें करता, त्या शिसान आपली तकली खंय दवरली, जेजूच्या हृदया कुशीन गुंडावन तो जेजू लागीं विचारता, सोम्या कोण तो, सांग म्हाका. आनी जेजू कालें म्हणटा, कोणाक हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता पळय तोच तो. आनी तो कोणाक दिलो ताणें? इस्करियोताच्या पुता जुदासाक दिवन ताणें म्हणलें, तुका कितें करूंक जाय तें बेगीनच कर, बेगीनच कर. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हांगासर परत जुदास मुखार आसा. पूण हाचे सांगता उरले शिशी आसात न्ही, जेजूच्या मोगाचे शिश. देखून ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजूच्या हृदयाक तकली दवरलेल्या शिशा बरी आमी जायजे. जेजूच्या हृदयांत तकली दवरलेल्या शिशा बरी हांवें आनी तुवें जायजे. कित्याक जेजूचो सांगातपण जेन्ना हांव आनी तूं भोगतांव पळय, म्हाका आनी तुका एका रितीचो एक विशय मेळटा, एका रितीचें समाधान मेळटा, एका रितीची शांती मेळटा. मोगाळ भाव भयणी, ह्या भाग्यवंत हप्त्याची वाचपां तुमी वाचलीं तर, जर तुमकां मिसाक वचूंक जायना जाल्यार, जर तुमी वाचपां ती वाचलीं जाल्यार सोबीत करून तुमकां कळीत जाता विविध व्यक्ती थंयसर आसात. आनी एकलो व्यक्ती हांगासर आसा, कोण तो? पेद्रू. पेद्रू म्हणटा, सोम्या तूं खंय येताय? जेजू कालें म्हणटाले, हांव खंय येता, तुका येवंक जायना. पेद्रू म्हणटा, ना म्हाका येजयस. देखून जेजू कालें म्हणटा, म्हजे बसो तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? तो म्हणटा, कोंब्यान 7 घालच्या आदी कितले बोटी तूं म्हाका नाकारतलोय? 3 बोटी. पूण पेद्रूचें मन पळया, पेद्रूक येवंक मन आसलें, ताचें मन बरें आसलें. पूण थोडे बोटी तो इल्लोसो कावज येता, कांय इल्लोसो भियेलो जाय तो भिवकुरो. आनी ह्या संदर्भार थोडे बोटी आमी पेद्रू बरी जाता. म्हाका एक जेजूच्या फाटल्यान वचो जेवन मन आसा, पूण थोडे बोटी कितेंगी म्हाका फाटीं दवरता आनी म्हाका भोगता जावंक पुरो. देखून मोगाळ भाव भयणी, ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आनी विशेश करून जेजूचो सांगात आमी अनुभव करतना आमी मागया. आमी न्हिदोवन पडुल्ले शिस जाल्यार इवडना ह्या भाग्यवंत हप्त्यान. पूण विक्रीत करचो जुदास आमी जावचें नाका. तुमी न्हिदोवन पडल्यार इवडना, विक्रीत करचो जुदास तुमी जायनाकात. मोगाळ भाव भयणीनो, मात्र न्हय कुर्साय ताका, काड ताका म्हणून थंयसर बोब मारच्या त्या जुदेव आनी हेर लोकांक सांगता आमी पडच्या की जेजू सांगता कुर्सावटेर सांगता गेल्ल्यो स्त्रियो आमी जावया. कित्याक त्या स्त्रियेनी जेजूक काल दिलें, सांगात दिलो. मोगाळ भाव भयणो, मागया आमी ह्या भाग्यवंत हप्त्यान जेजू सांगता आमी रावच्या खातीर. आमी मस्सना फाटल्या 40 दिसांतान उपवास करनासल्या अनेंगी उपवास म्हणलो शब्द कन्नडा भाशेंतलो, तो संस्कृत भाशेंतल्यान आयिल्लो. उपा म्हणल्यार कालें, उपा म्हणल्यार सांगाता, वासा म्हणल्यार वासस्थान म्हणल्यार कालें जियोवचें. देखून उपवास म्हणल्यार ताचे सांगाता जियोवचें, टू बी वीथ हिम. देखूनच आमी कोंकणीन ताका उपवास म्हणटा.
देखून उपवास वा उपवास म्हणल्यार कोणा सांगता जियोचें सोम्या सांगता. देखून उपवास म्हणल्यार फकत मांस मासली सोडचें, जेवण खायनासतना रावचें, ब्रेकफास्ट करनासतना रावचें न्ही. उपवास म्हणल्यार कोणा सांगता सोम्या सांगता. देखून तुमी जेवण मांस मासली हें पुरा सोडून कोणा सांगता रावंक जाय सोम्या सांगता. देखून सोम्या सांगता रावच्याक देव आमकां बोळ दिवन दी, कृपा दिवन दी, शांती दिवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळी भक्तीपणी आमी मागया. आमेन. सर्व समचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतो तांचे तुझे बेसा. जेजून भेटयलो खुर्सार आपला, आम्हा सर्वांच्या मोगापास. पेल्यात आमी उदार जावच्या, आदर ती तुझी माया मोगा. म्हणजे बाबा बहिणीनं म्हजा तुमचे बलिदान सर्पद्रा देव बापाक मात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक देण्याच्या पैसवेच्या दवाक सर्विस पोर म्हणून दी. सर्वेस्परा भगवंत दुसान दुदान आपणान आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताचे सडवण परगटून संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तीस सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ती आमच्या सुरणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे हासूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाक सर्वद्वेदनांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फैद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशां प्रगट करच्याक तुवें ती धर्मताच्या बुन्यादीचेर तिरांनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करताव आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायताव. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वे फोटो, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बाबा क्रूस तुम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यातून ही दनी पवित्र कर्म मी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कूट आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरून सुसूंक विचार ताणें उडो घेतलो. तुका आडीन पासून तो मोडलो, तो आपल्या श्वासांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात. ही म्हजी कूट तुमचे बसो समर्पणची. तेच बरी जवान दतसनी काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराचे रगत. पत्कनचें बक्षणे वेळ शाक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरावतलें. हें म्हज्या उगड शाक करात. Baba tu sugut bergetuya. तुझ्या खुर्सानी
पुनर्जीवन पोना वरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगयोन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुणा जिवनपणाचो बरवो सदोरण मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें पडसळीत मुखामळ पळोवंक बाबा कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाच्या माये सांगाता भगयोन सुसे तिचो पती भगयोन दमदता सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां बाबा कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमना सर्वोच वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना संगता म्हणुया. आमचो बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येय तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मुश्किता तशी आमची बदकां भोगोस आनी आमकां दाळें पडोवन दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवा देखुण्याची वितां सोस्त काय आमकां दी. सर्गींचे अंबाकणी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तची येणे परवशान अतिरिक्तिलांक आमकां उदार काकोळती सर्वात कंदी सुटे आनी सर्व आकांतली वाचय. किती आरज वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता ज्या दंडता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचे न्ही पूण जे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे ते कशें ती आनी कोटान सांबाळ. तुमची येताराच वसलयता एक ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काळ तुमची सुव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतात. शिळेच्या जेवणाक पयल्यान देवी सुभागी सुमिया जेवजेवतरांचे म्हाका होना कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाशाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवीक सक्तेन वाग. जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश फाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवी सक्तेन वाग. प्रार्थुया. बहु मुगाळ बापा भगेवून ज्योता देवाच्या जैतवंत मरणा वरवीं
या नव्याच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तंतून घेतल्या तुझ्या पदाच्या मायबाबांच कुडी रक्त वरवी तुझ्या पवित्र ज्ञानम कामर आणि ताचे भशेन मरापर्यंत तुझ्या मुखांत आणि सवेंत मुखांत करून दवर या मी मागता तुझ्या पदाची सुची नव्हे. समेस्त मी बसया. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो परत हेपटी सांजूद उतर देवाक समर्पण केल्ल्या या पवित्र थळाक तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरां तेर्स 8 वरार मीस 9 सक्रामेंटाचें आराधन ताजे उपरांत 10 वरां तावन कुमसारा 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंटाचें आराधन 12:30 वरार सक्कड भक्तिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत. मिसाची त्या सवां दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसांत तुमी दिवची. पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कुशेन कितेंय दिता जाल्यार दप्तरान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस काजारां जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्य आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां हांगासर तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश तरान हांगासर तुमचे खातीर हर एक पाटी मागतले. हांव हर एका मंगळारा सकाळीं 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत हांगासर ये मिटींग चलतात. जी कोणी आम्हाल पियोन्याक वळख जाल्लीं आसात ह्या पिडेंत सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार ही मिटिंगां खंडीत उपकारतलीं. तुमी न्हय तर तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसात वा वळखीचे कोणी आसा जाल्यार तांकांय ह्या मिटिंगाक हाजर जावंक प्रोत्साहन दिवंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. तशेंच आज हांगासर 10 वरां तावन सुरू जाला. होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा. मुडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डॉक्टरां नर्स हांगासर आसात. कोणाक होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार गरज आसा जाल्यार तसोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. मोगाचे न्हू मनी ब्रदर आल्फ्रेड रेबेल्लो शार्जा डिवायन मर्सी ग्रूप ताणें हांगासर डिवायन मर्सी पिंतुरा तशेंच डिवायन मर्सी चापलेट आनी थोडे बूक हांगासर आसात. कोणाक जायचे जाल्यार फाटल्या मेजांनी थंयसर ही डिवायन मर्सी वा दैवीक आकुलेच्या जेजूची रुपणी पिंतुरां आसात. तशेंच मागणे आसात. तुमकां जाय पुरती तुमी व्हरयेत वा तुमी व्हरून हेरांक तुमकां दिवंक जाय जाल्यार ती व्हरूंक हांव तुमकां उलो दितां. तशेंच मोगाचें न्हू आमच्या विर्गजींत 3री वर्द सान फ्रांसीस आसिसीची 3री वर्द आसा. तांणी तांच्या खर्चा खातीर बऱ्या तांच्या सेवे खातीर तशेंच दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवच्या उद्देशान लाकीटीप हांगासर तांणी आसा केल्लें. परवां सोनवारा हालेलुयाच्या सोनवारा रातीच्या मिसा वेळार हाचो ड्रॉ हांगासर जाता. ह्या लाकीटीपाक एकाक 50 रुपये आनी त्या देखून थोडे बूक विकून वचोनांत आसात. ते देखून आतां मीस जावन मागीर जेवण जावन वेता आसतना ही लाकीटीप टिकेट हांगासर विकतली. त्या देखून तुमी एक लाकीटीप काडन वा थोड्यो लाकीटीप काडन वा एक बूक काडन ह्या बऱ्या कामाक कुमो करचें म्हूण तुमच्या लागीं उपकार मागता. ह्या लाकीटीपाक इनामां आसात. ड्रॉ जाता आसतना फर्स्ट प्राइज 5,000 रुपये, सेकंड प्राइज 4,000 रुपये आनी थर्ड प्राइज 2,000 रुपये. तर हांवें सांगचें 50 रुपयांची एक टिकेट काडले जाल्यार थोडे फाटी 5,000 रुपये मेळचे चान्स आसा. ना जाल्यार 4,000 रुपये 2,000 रुपये मेळचे चान्स आसा. त्या देखून ह्या बऱ्या कामा खातीर एक वा थोड्यो टिकेटी कुमो करूंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता. मागीर आमची 3ऱ्या वर्दीचे सांदे भायर वेताना ही लाकीटीप हांगासर विकतली. त्या देखून ह्यो काडन तांकां प्रोत्साहन दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर जाल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानदी बाब स्टॅनी पिंटो आनी वाती वांटोवन मानकरी जय म्हूण हांव उपकार मागता. आयच्या दिसाचें वेज जेवण सगळें स्पॉन्सर केलां. फ्लोरीन मस्करेनास किडनी गोळी फ्लोरा माट तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. तशेंच लिना कोटिनो सांजूद वाडो हेलेन वियान डिसोजा मुंबय एलिझा तावरो बेळमान हांगासर आसल्ल्यांनी मुखार येवन तुमची मानाची वाती घेवच्यो. दान दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा.
तुमकां देव बरें कर म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. सकड आमी दिंबी घालया. सांजू दोतात देवाच्या मानाक नव्यान आमी सोलोन वरया. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रों सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनाती करता. सांजू दुता देवान येरसान भक्त प्रत्येक जन मुरी आमचे सर्गीचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोमयान जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणाचो व्हडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागारीचो आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे भेटयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कोर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरी देवा बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी समेश मुनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी आतां कोरोस आजार आसा म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्यार आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो कोरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जोडटा देवाच्या मजतीन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशेप्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजू दोता देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेवन जोडटा देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीचे सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीसकर सरसणेनी सबन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो दोखे रिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गट जावन हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सुमेस्त आमी बसया. हांगासर सभा जणांनी तांची त्या सवा मागणी दांडिल्ली आसात. ही मागणी त्या सवा वाचून सांगतना तुमची त्या सवा मागणी आसा जाल्यार तुमी मागा. नाजाल्यार तुमच्या काल जमानांत कितें त्या सवा मागणी घेवन ह्या पवित्र थळार आसात ही सकड सांजू दोतात देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयां तळार समर्पण करून आमी मागया. मोगाचें न्हू सांजू दोतात देव ताच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य जावचो सांत. तें देखून जायतीं जाणां सगळ्यांनीतल्यान वचून निमाणे हांगासर येवन मागून बरेंपण जोडलेलीं जायतीं जाणां आसात. सांजू दोतात देवाक समर्पण केलें हें पवित्र थळ जावन आसा. तर वडापातयेनीन बवर्तान भक्तीन आमची सकड त्या सवा ह्या घडी आमी सांजू दोतात देवाच्या मजतीन सोमयाक आमी समर्पण करून मागया. 18 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावच्या खातीर, 6 जाणांक कामांत भद्रती आसच्या खातीर, 16 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, तेगांचो जागो बऱ्या आम्हाला विकून वयच्या खातीर, 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावच्या खातीर, एकल्याक जे डिवोर्साचें चिंता मतींतल्यान कान मन परिवर्तन जावच्या खातीर, दोगांक दुश्ट शक्तींतल्यान सुटका लाभच्या खातीर, तेगांक भुरग्याचें तेणें फावो जावच्या खातीर, 4गांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर, एकल्याचें पयन बऱ्यान जावच्या खातीर, एकल्याक सर अडकळीना सुटका मेळच्या खातीर, 6 जाणांक रीण फारी करून कुरपा मेळच्या खातीर, 12 जाणांक एग्जामान बरे मार्क्स घेवन पास जावची कुरपा मेळच्या खातीर, तेगांचे जाग्याचे समस्या बऱ्यान परिहार जावच्या खातीर, 6 जाणांक आमाल पिवन येता सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याक मतींत आसलें सगळें मिसअंडरस्टँडींग सोडून बऱ्यान रावची कुरपा मेळच्या खातीर, दोगांक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर, 4गांक घरांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर, तेगांनी दिल्ले पयशे बेगीनच फाटीं मेळच्या खातीर, दोगांचो राग आनी हट पयस जावच्या खातीर, एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंकचे करपा मेळच्या खातीर, 10 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर,
एकल्याचें क्रियाटीन नॉर्मल जावच्या खातीर, एकल्यांच्या पांयांचे विशेष दुगूण जावच्या खातीर, चौगांच्या हाता पांयची गांठी दुगूण जावच्या खातीर, दोगांक कोर्ट केजी जावन सुडका मेळच्या खातीर, एकल्याच्या बांयत बरें उदक मेळच्या खातीर 20 आनी 7 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू। एकल्याच्या युट्रसाचें सिस्ट, फायब्रॉइड्स आनी चेस्ट पेन संपूर्ण तरांक गूण जावन बरी भलायकी मेळच्या पासून मागोवंक सांगला। मे म्हयन्यान बरोवच्या CA इंटरमिडिएट एग्जामान एकल्यान पास जावची कृपा मागल्या। एकल्याचें रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू जाल्या बेगीनच आनी एक रावंड इंटरव्यू कॉल येवंक आनी बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला। एकल्याचे मासीक स्रावाचे समस्या नीव रावचे खातीर मागोवंक सांगला। एकल्याचे स्कॅनिंग रिमोट नॉर्मल येवचे खातीर मागोवंक सांगला। एकल्या परगांवान बऱ्या कंपनीन बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला। ब्रेनेटाक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला। क्रियाटीन लेवल एकल्याचें उणें जावचे खातीर मागोवंक सांगला। किडनीचे समस्या एकल्याचे गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगला। मेरी डेसाचे शुगर कंट्रोल जावंक आनी कॅन्सर बिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगला। लेन निवासाचे गुमटी दूख गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगला। तशेंच आनी एक भयण मोड बेळ्ळे जावन तिचे जाग्याचे जायते समस्या आसात। इतर व्यक्ती त्या जाग्याच्या समस्यांक वळख जाल्यात आनी तातूंत सगळे समस्या परिहार जावन तिका सुडका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला। ह्या भयणी खातीर तिच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया। MCA केल्ले एक तरणाटे चली भुरगे दुबई गेला, ताका इंटरव्यू येनात ताणें PR दिला। हर एक खातीर ताका अडकळी येतात, सगळे अडकळी नीव रावन एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला। ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांकां बरी भलायकी आनी बरेपण तांकां लाभचे खातीर मागोवंक सांगला। लता लुर्स म्हणल्याक ऑस्टिओ आर्थरायटीस 16 वर्सां जावन आसा, त्या पिडेतावन सुडका मेळचे खातीर मागोवंक सांगला। स्टेला क्रिस्टोबर 90 आनी 2 वर्सां प्राय तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला। विना रोड्रिगस ताका बरी भलायकी आनी दुबायंत एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला। आलन लस्त्रादो आनी एलिटा ह्या जोड्याक एक भुरग्याचें तेणें प्राप्त जावचे खातीर मागोवंक सांगला। विल्सन म्हणल्यार बाबाक बरी भलायकी आनी एक बरी सांगातीन मेळचे खातीर मागोवंक सांगला। एका कडेन लिफ्ट घालूंक आसा संबंदीत जाल्ल्या डिपार्टमेंटान परमिशन मेळचे खातीर मागोवंक सांगला। एका घरावेच्या रस्त्याचे सगळे समस्या इत्यार्थ जावं ते मागोवंक सांगला। एकल्या कठीण कोंकली शेळ स्नीजिंग गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगला। एकल्याक अल्सरेटिव्ह कोलिटीस गूण जावं मागोवंक सांगला। एकल्याक वेरिकोस वेन्स पिडा आनी इतर पिडेतां सुडका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला। एकल्याक गांठीची दुगूण जावंक आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला। एकल्याक बॅकबोन पेन आनी तशेंच फाटीच्या शिरांची दूख आसा, नर्व पेन आसा आनी तो सगळ्यांत बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला। एका भुरग्याच्या बऱ्या भलायके खातीर शिक्षे बरी करपा समजून जाणवायचे तेणें आवय बापाय विधेय जावन जियोवचे करपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगला। जेडन आनी रिटा तांकां बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला। एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शना जावन सुडका आनी मिसागवेची करपा मेळोवंक सांगल्या मागोवंक सांगला। एका कुटुंबान विकल्ल्या वेहिकलाचे समस्या सगळे इत्यार्थ जावचे खातीर मागोवंक सांगला। एका भावान सिरील म्हणल्या मी आतां घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वयच्या खातीर मागोवंक सांगला। एका स्त्रियेचो जागो बंबयत हांव मागोवंक सांगला बऱ्या मोलाक विकून वयच्या खातीर। एका कुटुंबाचें घर बेगीन जावचे खातीर मागोवंक सांगला। 81 वर्सां प्रायसो आमचो एक मनीस कॅन्सर पेशंट, ताका ताची पिडा गूण जावंक सोंसून व्हरून करपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगला। 10वे क्लासीन शिकच्या सक्कड भुरग्यांक आज परीक्षा बरोवन आसात आनी एक परीक्षा आसा, त्या परीक्षेन बरें करच्याक शिकले मतीन उरोवन बरें बरोवचें करपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगला। एवरेनिका म्हणल्यार भयणीचो फ्रॅक्चर जालो पांय सरको जावन पयलींच्या बरें सलची करपा मेळचे खातीर। एकल्याचो फ्रॅक्चर जालो हात तो सरको जावच्या खातीर। एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर मागोवंक सांगला। आनी हाचे सांगता सभा जाणांनी तांचे वैयक्तीक त्या सवां धाडलीं आसात मागोवंक सांगलें आसा। ह्या सक्कड भावंडां खातीर हांव मागतना तुमी तुमच्या गरजां खातीर आमच्या हर एका गरजां खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू। अरदान तुका सुमियान जेसू, वंदन तुका सुमियान जेसू, महिमा तुका सुमियान जेसू, स्तुती तुका सुमियान जेसू, होगळाप तुका सुमियान जेसू, नमान तुका सुमियान जेसू, प्रणिपा तुका सुमियान जेसू, जय जय तुका सुमियान जेसू। हालेलुया 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 मोगळा जेजू ह्या पवित्र तळार ह्या सक्कड भावनाची त्या सवा
विविध मागणी गावांत परगावांत असलेल्या भावंडांची मागणी तुझ्या पांयतळे याकडे हांव समर्पण करता तांच्या हर एकल्याचे तुजी नदर घाल तांणी मागिल्लें बरेपण तांकां लाभय म्हण तुजे कडेन परतून मागता बरी भलायकी तांकां दी सकट पिडे शिडेतां सुटका दी सकट वायट संगतींतां तांकां सुटका दी आनी आशिल्लें बरें काम बरी सैरी आनी जें कितें बरेपण तांच्या लागीं आशेता हें सगळें तांच्या जिवितांत लाभय म्हण संजूदता देवाच्या मजती मरे मान मागल्लें हें सगळें लाभय म्हण सोमी हांव तुजे कडेन आमी परतून मागता हालेलुया 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 सकट आमी दिवी घालया म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावात दंडोलंक बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे हे वर्ता सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवसे दिवचें केरीत देणे देवान तुका दिला म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भिडयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा देगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वत हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वन्ना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया हे पवित्र थळार आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभच्या लाभल्या सकट बरेपणा खातीर दनिया देवाक आमी अर्घां दिवया असर्या अद्भुतां करचो हो जागो जावन आसा तेगून मागल्लें मेळटा म्हणल्यार बरोवशान आमी मागलां तेगून मागलां म्हणल्यार पातयेनी दवरया आनी त्या देखून दनिया देवाक आमी अर्घां दिवया एकल्याचें बाळंतेर बऱ्यान धरल्या खातीर अर्घां दितात तेगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात तेगांक बरी भलायकी भाव केल्ल्या खातीर अर्घां दितात चौगांक बऱ्या सांबाळाचें काम भाव जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात तेगांचे BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याक बरो घर जागो फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दितात आनी 12 जाणां तांच्या जिवितांत मागल्लें सगळें बरेंपण तांकां लाभल्या खातीर तीं अर्घां दितात ह्या सकट भावना सांगता आमी मेळया दनिया देवान तांच्या आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाक आमी अर्घां दिवया अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायट आणली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळण्या आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा आयच्या दिसा तुज्या मणयारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गीच्या बाबाईच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गीच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारले त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या मोगळा बाबा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या दयाळ बापा फावो ती जिणये सांगाती मेळनासतना कोस्टोच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरी जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे दिल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा विविध कश्टा दुखांक संकश्टांक वळख जाल्ल्या सकट भावनांक आयचे दिसा तुज्या पांयतळ समर्पण करतना तांचे कश्ट तूं निवार तांच्या कश्टा दुखा वेळा निरंतरी सांगात दी तूं आसाय म्हणल्यार त्या धैर्यान फुडें वचोन तांकां आदार कृपा दी म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा विविध पिडे शिडेक वळख जावन कश्टांच्या सकट भावनांक तुज्या पांयतळ समर्पण करता प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेक आनी इतर मारेकर पिडेक वळख जाल्ल्या भावनांक तुज्या पांयतळ समर्पण करता त्या पिडेतावन तांकां सुटका दी तुजी कुशी वयता त्या पिडेतावन तांकां गूण कर भलायकी बरेंपण तांकां दी आनी तांच्या कश्टा दुखा वेळार निरंतरी तुजो सांगात दी म्हण मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक
नमान रणी एकागोदीचे माये नमन आमच्या जीवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी लो मारता आमी परदेशी वेची बाळका या तुका ज्या कोणात असता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका दान करता तर तू आमचे शेकाये ते तुझे कागूचे दोळे आमचेर पडटी आणि या पदेच्या उपरांत तुझे विशेष सदैव पॉल जेसू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे तुला बी हांव कार्य मरिये बघेवन ते देवाचे मायमा बसो विनंती कर त्रिएक देवाक उलो मारिया पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे त्रिएक देवाची मजत तांच्या कुडींत कुडीच्या शिराशिरांनी वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा कश्ट दूख आसा समस्या आसा जाल्यार ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया आमी सगळें आमचो उजो हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया हो हात तुमचो मात्र न्हय सुमयेचो उजो हात म्हणल्यार उडास दवरया सुमयेची सकत ह्या हाता मारिबा तुमच्या कुडींत वालता आनी सुमी तुमकां आपोरता भलायकी बरेपण दिता म्हणल्यार त्या बरोवशान ह्या घडी आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कर मनशा जाय घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करून तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रात तू या दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतले गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुमयाचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सर्वेस पर तुमचे एक सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुमया वार्तेच्या बुजवंदरा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळाय आमी मागता पेटे फिडेन कस्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बरवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळजां दोन बगसून जियो तांकां दो आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तुज्या भवी सभेंत तांकां अर्गां सदांच तुका अर्गां दिवन दी तुजी येताय राजवड सडयता एक ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवन आपल्या मुखामळचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मागीर पासान आनी काकुळतीन वागो दुलो पांयान तो आपलो तुमचेर नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बाबाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे संगता आसा तो तुमचे सोयी रावून तुमचें संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे दयांचे सर वायट भस्म उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसूं आमेन. दिंबेर समीराविया मोकळो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता आराधनान करसून सो पवित्र वेळ जावन आसा ह्या बगेवन तापत्यांत परत हो पवित्र वेळ देवान आमकां दिला मोगाचे न्हू ताचे सांगता थोडो वेळ करसून च्याक ताचे कडेन मागच्याक तर हो वेळ आमी पवित्रपणान करसूंक प्रयत्न करया आनी त्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. दुर्लभ जेजू मोगाळो कितलो मोवाळीश्ट आमचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मो करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगासो ताचे बागेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मो करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मो
आसो काकुताची केदिवते मोती सोदर्योतो वेचिकत्म्या पोटलुंद आपल्या सक्तांना नैता बापा दिता तांका वोचून कुर्बेशेयान नेटैता आपलेच रक्तमांस तांका कावो तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांका वोचून कुर्बेशेयान नेटैता आपलेच रक्तमांस तांका कावो तांचे थंय तो एक जाता मोगाळिष्टा जेजू सोम्या संतान मोक्कर देल्या मानतां सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार जातू आमचो इश्ट्या सस्ता जी जातस काबारी निर्मी आमी बघून तुका रूपरूपागी सरगारी जातू आमचो इश्ट्या सस्ता जी जातस काबारी निर्मी आमी बघून तुका रूपरूपागी सरगारी रूपरूपागी सरगारी रूपरूपागी सरगारी हालेलुया 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 Obrigado, Caçaminha Jesus. Obrigado, Caçaminha Jesus. Oglap do Caçaminha Jesus. Vandan do Caçaminha Jesus. Mahima do Caçaminha Jesus. Aradan do Caçaminha Jesus. Aleluia. 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 कीर्तन नवदनी एक देव राखणदार म्हणल्यार तकले नांवा कालासचें कीर्तन हें कीर्तन सबार फावटी आमी सांगलां आमकां थोड्यांक बाय हार्ट कळीत आसा जो मनीस परमनंतच्या देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्पद्वेदराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो म्हजें कोटें तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास मुगाळ भाव भयण्यो तसो देव म्हजें कोटें म्हजो आसरो म्हूण हांव पाती येतां बरवसतां तो सोमी म्हजे मुखार आसा कित्याक निवारतलो शिखराच्या पासांतलो मरणांतली पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो म्हाका दामतलो आनी पाकाट्या पोंदा म्हाका तो आसरो दिवचो सोमी म्हजे मुखार आसा मुगाळ भाव भयणीनो तुका आमी अर्गां दिवया ह्या आमच्या सोमया खातीर त्रिएका देवा थंय आमी हरसून गावया कित्याक बाबाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमकां फोव जाला आनी हे एक जण आनी एक देव हे त्रिएक देव आमकां राखून व्हरतात आमकां सांबाळतात कशे एक कोंबी पोले आपल्या पिलांक आपणाच्या पाकाट्या पोंदा आरावन धरता असल्या रितीन देव म्हाका आनी तुका आपणाच्या गोपांत तो राखून व्हरता सांबाळून व्हरता तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो गवळी शेळयो जावन आसच्या आमकां
पाचव्या चोरवाच्या मैदानाचेर नितळ उदकाचेर प्रशांत नितळ उदकात म्हाका आपण व्हरता त्या सोम्या मुखार आमी आसाव. त्रिएका देवाक आमी हरसून गावया. तसो त्रिएक देव आमकां राखच्याक आनी सांबाळच्याक हे पवित्र तत्वे मरिफात आमकां बाचावी लाभल्या कृपा लाभल्या. जेजून आमची सोडवण केल्या बापान आमकां रचला त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां सांबाळन वेला बुजवण दोतोर जाला. देखून आमी बसया आमच्या जाग्यार त्या देवा बापाक महिमा म्हणल्या गितां द्वारे त्रिएका देवाक आमी हरसून गावया. दैव बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. वोणा संतोषान वट्या दळबारा, वोणा संतोषान वट्या दळबारा. देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा, देवा बापा स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मोगामय पासान वट्या दळबारा, मोगामय पासान खऱ्या भावाचा. जेजू सोम्या खोगली कुसान करया महिमा, जेजू सोम्या खोगली कुसान करया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मधु संगीतान रंगीत गायना, मधु संगीतान रंगीत गायना. पवित्रात्म्या करसून आमी दिव्या महिमा, पवित्रात्म्या करसून आमी दिव्या महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्या महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. हालेलुया 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 Obrigado, Casumia Jesus. Obrigado, Casumia Jesus. Obrigado, Casumia Jesus. Obrigado, Casumia Jesus. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. हालेलुया. Ikadi bor maun rabia amje dis somia cherami konsovia. Hodis hovel tanam ka ho kelle ka dita kamyar gandivia. एक बरो संद्राप ह्या बागेवंत हप्त्यान हांगासर येवन सम्या कडेन थोडो वेळ करसून च्याक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. उपदेशकाच्या पुस्तकांत बरयल्लें आसा
एक वेळ जल्मोंक, एक वेळ मरोंक, एक वेळ हांसोंक, एक वेळ रुदान करूंक, एक वेळ फातर उडोवंक, एक वेळ उडयल्ले फातर एकठांय करूंक. अशें हर एका संगतीक ह्या संवसारांत वेळ आसा. आनी खंडीत जावन सोम्य सांगता करसूंच हो एक वेळ सोम्यान आमकां दिल्लो आसा. देवाक आमी अर्घां दिवया. साबार विनवण्यो, आशा, अत्रेक आमच्या काळजा मनांनी घेवन आमी हांगासर आयल्या. साबार जाणांनी आमचे कडेन म्हजे बसत मागा म्हणून सांगलेलें आसा. साबार योजना मिराराय, संतोसू, आशा, अत्रेक घेवन आमी हांगासर आयल्या. थोडो वेळ मौन रावन देवाक अर्घां दिवया. आमकां हांगासर येवन पांयांची सुसुडाय, मतीचें समाधान, एक बरी भलायकी दिल्ल्या बसत देवाक आमी अर्घां दिवया. मौनपणी आमच्या जिवितांत कितें घडलां ह्या दिसांनी आनी आज देवाक आमी अर्घां दिवन ताचे कडेन आमी उलोवया. मुगाळ भाऊ भयणीनो, किर्तनाच्या पुस्तकांत 150 किर्तन आसात. आनी ह्या किर्तना पैकी किर्तन 136 136 एक अर्घां गीत, अर्घां किर्तन म्हणटा आमी. देवाक अर्घां दिवचे साबार उले हांगासर आसात. आनी हर एका अर्घां उल्या उपरांत हांगासर बरयल्लें आसा, कित्याक तसो मोग ससनाक ताकता. सर्वेस्पराक अर्घां दिया, कित्याक तो बरो, कित्याक तसो मोग ससनाक तकता. देवाच्या देवाक अर्घां दिया, कित्याक तसो मोग ससनाक तकता. दनयाच्या दनयाक अर्घां दिया, कित्याक तसो मोग ससनाक तकता. एकलोच तो आश्चर्यां करता, कित्याक तसो मोग ससनाक तकता. अशें साबार उले हांगासर आसात. देखून मुगाळ भाऊ भयणो, उबी रावया, देवाक आमी अर्घां दिवया. आनी विशेश करून ह्या गितां मरिफात देवाची स्तुती आमी करया. आनी तसो देव आमकां कृपेन भरलेलो, बेसांवांनी भरलेलो आमकां आदार दिवन दी म्हूण सोम्याक अर्घां दिवया म्हणलें हें गीत आमी गावया. आनी ह्या गितां मरिफात देवाक आमी अर्घां दिवया. सोम्याक अर्घां आमी दिवया, दनयाक आमी नावाडया. कृत्या ताची नियाळ आमी स्तुती गितां आमी गावया. सोम्याक अर्घां आमी दिवया, दनयाक आमी नावाडया. कृत्या ताची नियाळ आमी स्तुती गितां आमी गावया. ताळ्याक ताळे मेळोवया, वाजंत्रां वाजोन नाचया. पदवी आनी महिमा ताची व्हडा ताळ्यान वाखणया. अर्घां दिता, होगळा दिता, काळजांत तुका दिन वाजता. उपकार तुजे बावडता, कोपान तुज्या जियेता. अर्घां दिता, होगळा दिता, काळजांत तुका दिन वाजता. उपकार तुजे बावडता, कोपान तुज्या जियेता. जिणेन ताच्या बागिल्ल्या सोम्याक अर्घां दिवया. कृपेन भरले आमकां ताका आमी अर्घां दिवया. जिनिये ताज्या पाकरता, वायटात हांव आमकां राखता. सावळें ताच्या जियेताना, धैर्यान आमकां तो भरता.
जिनी ताजा पाकरता वायटात आमकां रखता सावळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता पाकात तो निवारता सर्गी वाटेन चलयता बाबार तामचो आसल्यार जिवो पेसाव आमचेर तो वता अर्गां दिता होगळाक दिता काळजांत तूं दिन वाजता उपकार तुजे बावडता गोपान तुज्या जियेता अर्गां दिता होगळाक दिता काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुजे बावडता गोपान तुज्या जियेता उपकार तुजे बावडता गोपान तुज्या जियेता Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गा स्तुति होगा महिमा के मातृका सुनिया जिसके करता मातृका अर्गनिता मन पडे आमच्या दोळ्या आमी दबिया आज आमी जोडया देवाक आमी अर्गां दिवया ह्या वेळा खातीर प्रत्येक जावन विविध गरजो आमी ताच्या मुखार दवरता आसतना देवाक आमी अर्गां दिलीं ताणें केल्ल्या बरेपणा बसोत ह्या खातीर देवाचें उतर आतां आमी आयकूंक वयता आसतना ह्या उतरा द्वारे आमकां प्रेरण मेळच्या कृपा मेळच्या खातीर सुमे लागीं आमी मागया सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं म्हाका सुमिया सुमिया म्हूण उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राजान रेगसना म्हाका जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो सबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले सुमिया सुमिया तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय तुजे नांवी आमी देवसार धांवडयल्यात न्हय तुजे नांवी आमी असर्यां केल्यात न्हय तो वळो हांव तांच्या तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखना खोटेपणाक लब धरल्यानो म्हजे तोंड पयस सरा देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता दयकन बसात प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाळ भाव भयणीनो ह्या आराधनांत आमी आसता आसतना एक मागणें आमी हर एक पोटी सोडावत आमी म्हणटा जेजू बळ्या कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें इतलें स्लो म्हणूंक जाय जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें देखून म्हजें आनी तुजें काळीज कोणाच्या काळजा सारकें जायजे जेजूच्या काळज जेजूचें काळीज कसलें काळीज जेजून कालें म्हणलां हांव जावन आसा बळ्या आनी कलत्या काळज असो देखून सोमयाच्या काळज बरी म्हजें काळीज वा म्हजें मोन म्हजें जिवीत म्हणल्यार बळ्या आनी कलतें देखून त्या सोमयाच्या काळजा बरी
हांवें आसूंक जाय. किर्तनाचो पुस्तक किर्तन 51 51 वाक्य 10 कितें म्हणटा, एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. सांगता आमी म्हणया, एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. आनी तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काडी नाका. तुज्या सरणचो संतोष परतून म्हाका फाटीन दी. बरें सुबीत किर्तन तें मोगाळ भोव भयणीनो. हे किर्तना हर एक पटी आमी वाचता आसतना भोव अर्थबरीत रितीन आमी सांगल्यार त्या किर्तनाचो सार कितें आसा आमकां क्लीक जाता. देखून एक नितळ आनी निर्मळ काळीज म्हजे थंय रस सोमया म्हणून आमी मागोवंक जाय. एझेकियल प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 36 वाक्य 26. एक फातराचें काळीज काडून एक मासाचें काळीज. काल्याचें काळीज? मासाचें. रागाचें, मसराचें, हंकाराचें, जिद्दाचें काळीज सोमया म्हजे तावन काण उडय आनी एक खालतें बोळें आनी एक मासाचें काळीज म्हाका दी. जिविताची परतून आमी म्हणटा. हे 40 दीस आमी विविध बरेपणां संगती उपास करन आयल्या आमच्या काळजाच्या आनी मतीच्या मनाच्या परतवणे खातीर. आनी आज सोमया लागीं हांवें तेंच मागचें, ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत म्हाका सोमया तुजे लागीं दवर. म्हाका सोमया कोणा लागीं दवर? तुजे लागीं दवर. तुज्या कुर्सा वाटेन तुजे सांगता समकोवच्याक म्हजे कुरीस तुजे कुर्सा थंय घेवन म्हाका समकोवंक तुवें आदार दी म्हणून आमी सोमया लागीं मागोवंक. देखून मोगाळ भोव भयण, आमकां हर एकल्याक एक आशा आसा. आनी सबार आशा पैकी देवाक पळोवची एक आशा आसा की ना? प्रेज द लॉर्ड. आसा की ना? सगळ्यांक आसा. आज तुमी देवाक पळयतात. तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 16 म्हणटा, तो एकलो मात्र अमर, तो अगम उजवाडान जियेता. कसल्या उजवाडांत? अगम उजवाड म्हणल्यार केदींच पालवनांतल्या उजवाडान. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक शकना. कोणूच ताका देखूंक शकचेना. कित्याक आमच्या सैमीक दोळ्यान ताका पळोवंक साध्य ना. देखून जेजून म्हणलें, पेद्रो म्हणलो, तूं खंय येता? हांव येता थंय म्हूण. खंय? हांव येता. जेजू काले म्हणटा, तुका येवंक जावचें ना. आतां आयकल्लें वाचलें वाचप काले म्हणटा, म्हाका सोमया सोमया म्हूण उलो मारल्यार तुमकां कांय जायना, कांय येना. तुमी कितलेंय उलो मारा सोमया 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 म्हणून, जर तुजें काळीज बदलना जाल्यार, ताच्या सारक्याचें काळीज तुजें थंय जायना जाल्यार तूं खंयच्याय की प्रयोजन असो न्ही. देखूनच सांत पाऊल म्हणटा, हांव कसलो व्यक्ती जाय. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा, हांव कसलो व्यक्ती? हांव एका आसऱ्या सारको. कसलो आसरो? क्रिस्ताक प्रतिबिंबीत करचो आसरो. टू बिकम अ मिरर दॅट रिफ्लेक्ट्स क्रायस्ट. म्हणजे क्रिस्ताक प्रतिबिंबीत करचो आसरो वा आसरो म्हाका जावच्या खातीर, आरसो म्हाका जावच्या खातीर तूं म्हाका आदार दी म्हणून सांत पाऊलचें मागणें. म्हणजे म्हज्या जिविता मार्फत हांवें कोणाक प्रतिफलीत करी जाय? कोणाक? म्हाका गे सोमयाक? सोमयाक. म्हजे तेवी आनी एकल्यान कोणाक देख जाय? म्हाका की सोमयाक? सोमयाक. सोमयाक. देखून मोगाळ भोव न्हू, असलें जिवीत हांवें जियोंक आसा तर देवाक पळोवचें कोणें? पळोवचें कशें? देखून सैमीक दोळ्यांनी आमकां तें पळोवंक जायना. दैवीक दृश्टेन म्हणजे मागण्यांन, नितळ मनान, नितळ काळजांच्यान तें आमकां पळोवंक मेळटा. देखूनच म्हणटा, नितळ मनाची ती कितलीं बागी? कालें म्हणटा मुखलें. नितळ मनाची ती कितलीं बागी? कालें म्हणटा, नितळ मनाची कितलीं बेगी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. खंयसर आसा हें? मातेवचो ग्रंथ पुस्तक अध्याय 5 8 बागींत 1 बाग. 8 बागींतली 1 बाग खंयची? नितळ मनाची कितलीं बागी देव तांकां
हां पळोवंक म्हणल्यार देखून देवाक कोणें पळोवयेत म्हणल्यार जाप 8 बागींत आसा 8 बागींत नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देखून देवाक पळय जैतर कालें जाय म्हज्या लागीं नितळ काळीज कालें जाय एक नितळ काळीज देखून किर्तन 27 म्हणटा सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां आनी तेंचा वत रेखतां सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत ताचो नियाळ करूंक कितलीं सोबीत उतरां किर्तनकाराची म्हजी आशा आनी यात्रेकंचे ताचे सवय रावूंक ताका पळोवंक ताका अनुभव करूंक आनी ताची कृपा हांवें भोगच्या खातीर प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड किर्तन 15 म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या तंबांत कोणाक रावोंक सकत तुज्या पवित्र पर्वताचेर कोण वस्ती करीत कोण पुरा किर्तन म्हणटा कोणे पुरा ताच्या तंबांत आनी ताच्या पवित्र दोंगरार कोणे पुरा वस्ती करीत म्हूण किर्तन अशें म्हणटा निर्दोषपणी जियेता तो न्याय नितीन चलता तो काळजांत सत उलयता तो जिबेंत निंदा करिना तो आपल्या इश्टांक कसलेंच वायट करिना तो आनी पेल्याचेर बदलाम घालिना तो खंयचे पुरा कळ्ळें गी पेल्याचेर बदलाम कोण घालना आपल्या इश्टाक वायट करना तो मनीस जिबेन निंदा करिना तो काळजांत सत उलयता तो न्याय नितीन चलता तो निर्दोषपणी जियेता तसलो व्यक्ती कालें जाता देवाक पळोवंक शकता आतां हांव आनी तूं त्या लिस्टीर आसा गी पळयचें हांव आनी तूं त्या लिस्टीर आसा गी ना गी तें आमी व्हरून पळोवंक आसा आतां म्हाका सांगूंक जाता तूं हें प्रकार नाही म्हणून कोणें पळयचें हांवें तूं पळयचें हांवें देखून हो नियाळ कित्याक म्हळ्यार आज आमी हें नवें जावन घरा येता आसतना किर्तनाची उतरां किर्तन नंबर 15 15वें किर्तन परतून वाचा आनी पळया येस जाल्यार संगतींत हांव खंय आसा गी म्हणून हांव खंय आसा गी देखून म्हजें जीब म्हजी काळीज नितळ आसूंक जाय म्हजें जीब आनी म्हजें काळीज नितळ आसूंक जाय आमी निमाणें पवित्र सक्रामेंताच्या बेसां वेळेर एक गीत गायता खंयचें तें येद्या व्हडा सक्रामेंताक आनी तें गीत आमी आनी एक कडेन पळयता तें गीत आनी एक कडेन पळयता म्हणल्यार तें गातो जिबे म्हणल्यार एका कंताराचें निमाणी 2 चरणां निमाणी 2 चरणां तुमच्या कंताराच्या बुकान तुमी पळयल्या जाल्यार बूक 266 जे 13 हें गीत गातो जिबे सिंग माय टंग इंग्लिशांत हें गीत आसा आनी हें गीत पयिल्लें बरयल्लें लातीन भाशेन पांजे लिंगवा म्हणटात आनी हें बरयल्लें सान थॉमस अक्वेनसान 13व्या शतमानांत सुमार 1000 वर्सां आदीं सान थॉमस अक्वेनसान बरयल्लें आनी सिंग माय टंग सिंग माय सोल आनी हें गीत सुमार वर्सां आदीं कोंकणींत भाशांतर जावन आमी तें गायता बरें सोबीत उतरां तीं गातो जिबे मिस्तेर विचीत मायमे बरीत कुडितो म्हणजे हांवें म्हणचें कोणाची जीब म्हज्या जिबेन कोणाचो मिस्तेर गावंक जाय सोम्याचो तो सोम्याचो विचित्र मिस्तेर देखून मनशा मदें मनीस जाल्लो आपूट अहंकार कुशीचो आपणा मदें भोंवून गेलो शिमटावन शिवर सिताचो हें गीत चडावत जावन आमी निमाण्या ब्रेस्तारा आनी ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी गायता आनी ह्या गितांतलीं निमाणी 2 चरणां कितें आसात तीं जावन आसात येद्या वडाक सक्रामेंताक सश्टांक नमन करुया परविल्ल्या त्या रुपा बदलाक नव्यो रिती आदार्या सलवनवेच्या अस्कत विश्व्यां बावार्थाचें बोळ दिव्या मोगाळ भोवमीन एक नितळ काळीज एक नितळ मोन नितळ जीब कितें आसा देवाक हरसूंक आमकां खान जाता सादिसो देखून देवाक अर्गां दिव्या आज आमकां हर एकल्यांक एक नितळ काळीज देव आमकां फोव करचे खातीर ताचे लागीं आमी मागया आनी प्रत्येक जावन तो बार फावटी आमचें जिवीत नितळ आसना आनी ह्या खातीर देवा लागचें भोगसना आमी मागोवंक जाय देखून किर्तनाचो पुस्तक आमी वाचता आसतना उडास करा किर्तन 15 वचून बरेंकर वाचा खंडे जावन ह्या 15व्या किर्तनांत देवा मुखार कोणाक रावूंक सकत म्हणलें तें बरयल्लें आसा देखून देवाच्या मंदिरांक
मंदिरा भितर सरच्याक गरजेचे सुगूण ह्या किर्तनाचें तकलें नांव आनी तो मस्तनांत आनी तूं आसची फकत 5 वाक्यां. कितलीं वाक्यां? 5 वाक्यां. आनी 5 वाक्यान कोण पळय देवाच्या मंदिरांत भितर सरून कोणाक योग्य म्हणलें बरयल्लें आसा. देखून हांवें आनी तुवें ह्या सोम्या मुखार हांगासर आमी बसल्या तर सोम्यान आमचे खातीर वारयल्ल्या रक्ता खातीर आनी ह्या खातीरच आज हे सगळो हप्तो आमी कितें करता म्हणल्यार हो मिस्सेर आमी नियाळटा आनी देवाक आमी अर्गां दिता कित्याक ताच्या पुताक आमच्या बसो दिल्ल्याक ताच्या पुता मुखार उबे रावून बसून मागणें करूंक आमकां आदार दिल्ल्या बसत आमच्या ताच्या रक्ता वरवीं आमचीं पातकां ताणें बक्षिल्ल्या खातीर आनी ह्या वरवीं आमी हांगासर ताच्या मुखार रावूंक शकल्या. नंतर तुजे मुखार सोम्या रावत कण निंगी किर्तनाचें आनी एक उतर आसा तुजे मुखार कोणाक रावोंक सकत कित्याक आमी पातकी तरी आमकां बक्षांनी दिवन सोम्यान आमकां राखलां सांबाळलां कुरपेन भरलां त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. मौन रावया दोळे आमचे दंपया. मुखलो वेळ तोडो कितें आसा तो आमी आमची तेसां आमची मागणी सोम्या थंय दवरच्या खातीर आमी फुडें सरतेत आसा. विशेश करून आज पिडेस्तां बसत कश्टांतल्या परसत मागचो दीस ह्या नव्याना वेळार पिडेस्त आमच्या भावा भयणीचो कश्टान आसच्या आमच्या भावा भयणीचो आमचो आमी उडास काडया देवा लागीं आमी मागया. दिमी घालया. विशेष करून पिडेस्त कश्टांतल्या आमच्या भावा भयणीचो उडास आमी काडटा आसतना आमच्या जिवितान आमकां कितें पिडा दोस्तेत आसा तसो उडास आमी काडया. कुडीची उण आमकां आशा जावंक पुरो बीपी शुगर आनी हेर समस्या आमच्या मतींत आसात. गंडेची दूख पेंकडाची दूख पोटांत समस्ये विविध वशव्यातय आमचे आसचे समस्ये दोळ्यांचे दिश्ट तकली पडापड रिणाचे समस्या आनी हेर समस्या आमच्या कुटुंबांत आमचे कडेन विशेष करून आमच्या कुटुंबांत आसचे आमच्या भाव भयणीचो उडास कमी काडया. देव आमकां बऱ्या भलायकेन बरच्याक बरी बूक आमकां फावो करच्या आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी आपणाचें रगत तो वारोवन आमकां गूण करच्या खातीर सोम्ये लागीं आमी मागी आनी कितें खंयसर आमकां गूण जाय तसो उडास आमी काडया आनी घेवया गीत गूण कर म्हाका सोम्या आमलिक्या रक्तांत गूण कर म्हाका सोम्या आमलीक त्या तुज्या रक्तांत म्हणलें गीत आमी गायत आसतना कितें आमकां गूण जाय कितें पिडा आमकां दोसता कितें समस्या आमकां दोसता ते सोम्ये लागीं आमी हाडया. दया तुझी दाखय मुझेर ये सोमिया कित्याक तुझेर हांव पातेव नासा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुझे काकुतीचेर हांव आशेवन रावला. दया तुझी दाखय मुझेर ये सोमिया कित्याक तुझेर हांव पातेव नासा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुझे काकुतीचेर हांव आशेवन रावला. देवा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका आयकताय. म्हाका कान दी म्हजी उतरांची दिवन आयक. तुज्या मोगाची विस्मिता म्हाका दाखय सोम्या. तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख. तुज्या बाकाडाच्या सावळेंत म्हाका लिपय. म्हाका दगदी त्या नसत्या मनशा मुकलो म्हाका वेडो घालून आसा त्या घातकी दुस्माना मुकलो. सोम्या म्हाका तूं राव. दया तुझी दाखय मुझेर ये सोमिया कित्याक तुझेर हांव पातेव नासा आपोडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुझे काकुतीचेर हांव आशेवन रावला. मागीर आमी मारे कारपिटे वरवीं कश्ट आमच्या भावा भयणीचो
कॅन्सर, किडनीची समस्ये, काळजाचे समस्ये आणि विविध मारे कारपिडेवर बी कस्तांच्या आमच्या भाऊ बहिणी सोडास मी कडया देव तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें पिडा सोसून व्हरून कृपा तांकां चिकित्सा दिवच्या दाक्तरांसून नर्सून सोडास मी कडया आनी प्रत्येक जावन कुटुंबांनी ह्या पिडेस तांची सेवा करच्या सर्व संध्यांक देव आपणाच्या कृपेन बरोवन दिवन आमी मागया आनी गावया. दया तुझी दाखय मुझे येसो मिया, कित्याक तुझे रस हा पातयेवळासा, आपोळांनी गुण कर म्हाका हे धनिया, तुझे काकुतीचे हांव आशेन रावला. आमचे हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया. आमकां कितें पीड आदोस्त आमच्या कुडींत सोडास आमी काडया. खंयसर आमकां दूख आसा, खंयसर आमची उण आसा, खंयसर आमकां जेजून आपडी जय म्हण बगूंक आसा. प्रत्येक जावन आमच्या तकलेतान पांया पर्यंत आमच्या कुडीन कितें उणेंपण आसा सुमयाक आमी भेटोवन दिवया. समी तो आपडता दैवीक वैस तो गूण केल्लो जिवांत उठयल्लो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां आपडते आसा. खंयसर तुमकां जेजून आपडे जय म्हण भक्ती आसा. तकलेतावन पांया पर्यंत काळजाचे समस्ये, खातीचे समस्ये, एलर्जीचे समस्ये, विशेष शेळ आनी शिंगो, तकली पडापड, दोळ्यांचे समस्ये, नाकाचे समस्ये, BP आनी शुगर, हातपाय गांठी जरोन कश्टांचे समस्या आसा जावं पुरो. सबार जाणां भुरग्यांच्या देण्या बसून मागोवन आसा तांचे बसून रक्तस्रावाचे आनी हेर समस्ये भोगतात तर तांचे बसून प्रत्येक जावन पटांत गॅस्ट्रीक आनी बुकेचे समस्या आसा तर सोमया लागीं आमी मागया. खंडी जावन सोमी तुमकां आपडते आसा. ताच्या दैवीक कृपेन तो तुमकां आपडते आसा. तो सुदैवीक वैस तुमच्या कुडीच्या शिराशिराने रगत वारयसो केल्लो, स्वास उस्वास आमच्या आत्म्याने भरलेलो तो सोमी तुमकां आपडते आसता. सोम्या लागीं मागोवन आमी गावया. आपोळ जेजू, आपोळ जेजू, दैवी स्पर्शान तुझ्या आपोळ जेजू, आपोळ जेजू, आपोळ जेजू, दैविक स्पर्शान तुझ्या आपोळ जेजू. गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू. पिडे शिडेलते गुण कर जेजू, वायटा विघ्नांतले गुण कर जेजू. पिडे शिडेलते गुण कर जेजू, वायटा विघ्नांतले गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू. आपोळ जेजू, आपोळ जेजू, दैविक स्पर्शान तुझ्या आपोळ जेजू. समयाचो आशिर्वाद घेवच्या आमकां आमची आयती करया. प्रत्येक जावन आमकां आशिर्वाद आनी बरसो सोमी आमचे सवे आसा. एक नितळ आनी निर्मळ काळीज आमचे ते आसा करून दी म्हणून सोमया लागीं आशिर्वादाला मागया. म्हळ्यार आनी त्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुज्या काळज सारकी म्हणून सोमया लागीं आमी मागया. अशें जेरेमिया प्रवाद्यान मागिल्ले बरी एक फातराचें काळीज, खाण एक मासाचें काळीज म्हणजे ते हिंदीत दवर सोमया. राग मोसर हगे असले जिद्द म्हणजे ते आसा तर खाण नोडून दैवीक
म्हळ्यार आनी कलतेंक काळीज मते तें रस म्हूण सुमया लागीं आशिर्वाद मागया. कोणाक आमी दूख येयलां तो सोगडा सुमये कडेन तांकां आमी बक्षिया. कोणाक आमकां बक्षूंक कश्ट मारता त्या व्यक्तीक सुमया मुखार हाडया. सुमया बक्षूंचें एक देणें म्हाका दी सुमया. ह्या बागेंत हप्त्यांत कोणा कडेन हांवें राग दवरला, कोणा कडेन हांवें मोसोर केला, कोणाक हांवें दूख येयलां आनी कोणें म्हाका दूख येयलां तसल्या व्यक्तीक म्हाका बक्षूंक जायना तर ह्या वेळार ह्या पवित्र सक्रमेंता मुखार आमी हाडया. तसो आशिर्वाद आमचे वयर पडटा आसतना तो आशिर्वाद आमकां बक्षूंक जायनातल्या त्या व्यक्तीचेर पडोवन आमकां बक्षूंक कृपा मेळोवन दी म्हूण सुमया लागीं आमी मागो. कुमगाराच्या वेळार येवचे बरी मुखार येवन इथे लावणी घेवन सुमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आनी ह्या वेळार आत्म्याचें पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तून देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैरावो के. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तून देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैरावो के. बापान पाठयलेल्या पवित्रात्म्या जेजून बासायलेल्या पवित्रात्म्या धर्मदूतांक दय दिल्ल्या पवित्रात्म्या प्रवाद्यांक प्रेरंतु पवित्रात्म्या. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तून देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैरावो के. हे सुमयान आमकां आपडला. ज्या पवित्र तेलान माकणी आमी घेतल्या त्या सुमयाचो आशिर्वाद आमी घेवया. दिंबी घालया येद्या व्हडा सक्रमेंता गीत आमी गावया. Yedia vodam sacramenta sastagnama koruya. Purvilya tyarupa odam novioriti adarya. Solomon vecha अस्कत विश्व भावार्थाचे जशे बापा तशेच पुत्र उल्हासानी स्तुतीजा. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थाळ्या हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीक नावार्ता. आमेन. प्रार्थुया. Ești Jesu Hrista, या विचे सक्रमेंता काल तुझ्या कस्तून सुगडा तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सुर्ण सोफळ आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां लयन फोक. जो जियेता रास करता एक सस्नुच्या सस्ना. आमेन.
जेजून आमचे पासो आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रम मोगमुजो केला ताच्या मोलिक रक्ता दिला बोक्सने ताचे जिनिये मोर्ना सर्गीचे जिने तेंबो तुझ्या रक्तासान हजार पृथ्वीक सोडवो दिवच्या तो पुरो कसो उपकार तुजो हांवें बावुरसो मोकेलोय मुजो मुजो पापयासो मोगाळ पुतासोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत जुत्ता देवा आम्हा पासो विनंती कर भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुश्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन दिव्यवाणी